नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बाउन्सराची नोंदणी करपा खातीर हाडटले नवो कायदो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताची म्हायती। वाडट्या गुन्यांवकारी घडणुकांचेर आमदार आनी मंत्र्यांनी उक्तायली चिंता। फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयांत 168 सायबर गुन्यांवांची नोंद। भोवतेक केशींचो तपास चालू, जाल्यार जायत्यो केशी पुराव्यांच्या उणावाक लागून बंद। मुख्यमंत्र्याची विधानसभेत जाप। 1.5 दिसाच्या बोवाळा उपरांत मिटले हक्कभंगाचे कोफुसांव। विरोधी पक्ष फुडारी योरी आनी आमदार विजयाचे मागणेक मान दिवन मुख्यमंत्र्यान मिटयले प्रकरण। हुंवार नियंत्रणात हाडपा खातीर काडटले उपाय। महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताचें आश्वासन। उदकाची वाट आळावन बांदकाम करप्यांचेर कारवाय करतलो, मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आर्नाल्डो सुवारीस हांचे हत्येचे दागे दोरे निमणे सापडले। कळंगूट पोलिसांनी कर्नाटकांतल्यान एकल्याक घेतलो ताब्यात। फुडलो तपास सुरू। कदंबाच्या पोरण्या बशीची सामकी चवथिकाय। पावसाचे उदक झिरपता, सिटां पिंजून कळमेल्यात। कदंब महामंडळान दिवचे लक्ष, प्रवाशांची मागणी। आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत सध्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी तशेंच चोरयांच्या प्रकारांनी वाड जाल्या। राज्यांत कायदो आनी सुवेवस्था इबाडत चल्ल्या। ह्याच विशयाचेर आमदार मायकल लोबोन विधानसभा अधिवेशनांत लक्षवेधी सुचोवणी घातली। तशेंच विरोधी आमदारांनी चिंताय उक्तायल्ली। टेनंट व्हेरिफिकेशन आनी बाउन्सरांचे नोंदणी खातीर नवो कायदो हाडटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। हालीं तेंपार गोंयांत खून, मारामारी, चोरयो ह्या सारकिल्ल्या घडणुकांनी वाड जाल्या। राज्यांत सध्या कायदो आनी सुवेवस्था इबाडल्या। शारांतूच न्हय जाल्यार गांवांत लेगीत वायट घडणुको घडपाक लागल्यात। भायले लोक येतात, गोंयांत जमनी विकत घेतात। जागो खाली करपाक भायल्या राज्यांतल्या बाउन्सरांचो वापर करतात। तांचे कडेन कसलेच पुरावे नासतात। ह्या बाउन्सरांची चवकशी जावची म्हूण कलंगूटचो आमदार मायकल लोबो, शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो, तशेंच आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर आमदारांनी विधानसभा अधिवेशनांत लक्षवेधी सुचोवणी घातली। तशेंच वाठारांनी CCTV कॅमेरा, पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवची म्हूण मागणी केली। मर्डर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला हे इतलेंतूच सोंपना, हे आख्खे गोंयांक लागता स्पीकर सर। आनी जेन्ना गोंयांक म्हणटा हांव तेन्ना मोटीव फॉर मर्डर ऑर अटेम्प्ट टू मर्डर ऑर ही झगडीं जी चालूच आहा, आमी न्यूजपेपराचेर, प्रिंट इलेक्ट्रॉनीक मिडिया, सोशल मिडियाचेर आमी आयकत आहा की थेफ्ट्स, बर्गलरीज म्हणजे टेम्पल आसूं, चॅपल आसूं, बाकीचे सगळे ह्यो वस्तू आसूं, हे गोंया भायले लोक येवन गोंयान रावता, एक 15 दीस रावता, 1 म्हयनो रावता आनी मागीर हे थेफ्ट्स चालू करता। मनीस आतां एकटो रावपाक घरान भियेतलो, एनीबडी ती गोळे एकटी बायल आनी आपल्या एकट्या चेड्याक बसून घेवन रावता। समबडी जस्ट कम्स एंड किल्स यू and he was found half nude. It's a murder, speaker sir, where we have to take these things very very seriously. And to sapodla hui Karnataka sapodla, and they are going to bring him back and thorough inquiry has to be done. This cannot be done. Yes. Whether he's my relative or anybody's relative, a person who is staying alone, and I don't know, somebody comes noye open करता आणि तुका देवान तुका मदले रातचे मारता. It's a terrible sight. It is really cannot be ignored and looked. I mean, you have to take a serious note of this, and this cannot happen in a small, tiny, beautiful and state of Goa. A planned murder is a natural progression of the criminal atmosphere in the state. लँड ग्रॅब जाल्ले आहात, एक वॉर्डूच लँड ग्रॅब जाल्लो आहा। स्पीकर सर, गेले खेपे असेंब्लीन कलंगूटूच अशी एक केस, एक फामाद फ्रेंच एक्ट्रेस मेरियान बोर्गो म्हणून, तिची केस हांवें चीफ मिनिस्टराचे नजरेक हाडिल्ली। जी बूर्ड आयडेंटिटी म्हणून एक पिक्चर आशिल्लो, ते पिक्चरांतली हिरोईन ती फ्रेंच एक्ट्रेस, तिका बाउन्सरांनी आपले प्रॉपर्टीन भितर घालून दवरली आनी पुलिसेचो रिस्पॉन्स आशिल्लो वी डोंट नो बिकॉज इट इज अ सिवील मॅटर म्हणून। स्पीकर सर, हे बाउन्सर म्हणटा तेंचे
प्रकरण जें आयलां हें आमी डिसायड करचें पडटलें. बाउन्सर म्हळ्यार कितें तें आतां. मजगतीं लोकांनी आपले कुडी भाड्याक दितना टॅनंट व्हेरिफिकेशन करप गरजेचें. तशेंच बाउन्सरांची खंयसरूच कायदेशीरपणान नोंदणी ना. बाउन्सरांची नोंदणी करपा खातीर नवो कायदो सुरू करतले. तशेंच भौशीक सुवातेर आशिल्ले सगळे CCTV कॅमेरा पुलीस खात्या कडेन जोडटले म्हूण मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. आउटसायडर्स हांव पर्टिक्युलरी खंयच्याच स्टेटीचें नांव घेवचो ना. म्हणजे येवन स्टेटींत रावता आनी स्टेटींत रावता आसतना टॅनंट व्हेरिफिकेशन बील आमी 2021 हाडलेलें. ऑपोजिशनांनी ते सिलेक्ट कमिटीक धाडपाक लायलें ताच्या पयलीं फाटले फावटी. आनी ते सिलेक्ट कमिटी कडल्यान परत आयलें ना. म्हणजे आमकां परत बील इंट्रोड्यूस करचें पडटलें. त्या इतक्याच खातीर हाडलेलें की देर शूड बी द कंपल्सरी टॅनंट व्हेरिफिकेशन शूड बी देर. जो टॅनंट व्हेरीफाय केल्या शिवाय ताका भाड्याक रावपाकूच मेळपाक जायना. 144 डेट सेक्शन ना जाल्यार परत 144 लायलें. मागीर कित्याक 144 लायलें, मागीर खंयच्या एरियेन लायलें, त्या पर्टिक्युलर एरियेन लायल्या शिवाय तें करपाक मेळना अकॉर्डिंग टू द एक्ट. त्या तें बील जें आसा पळय न्ही, जें सिलेक्ट कमिटी केल्लें तें परत एकदां हाडून ते आमी फुडल्या असेंब्लीत इंट्रोड्यूस करता. बाउन्सरचो विशय आयला. म्हणजे बाउन्सराक खरें म्हणजे बाउन्सर खंयसरूच रजिस्टर्ड हो प्रकार ना. तुवें म्हटलें ताका खंयच्या कॅटेगरीन घालता काय म्हणून. आतां तांकां कॅटेगरी दिवपाक ते खंयसरूच रजिस्टर्ड ना. किंवा सेल्फ प्रोटेक्शन हांव तेच आतां चॅक करतालो. सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोणी जर आतां तेजेर आमकां एक बील हाडचें पडटलें किंवा हाडचें पडटलें. म्हणजे सेल्फ प्रोटेक्शना खातीर कोण जर दवरता आसत जाल्यार तेणी रजिस्टर्ड करचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयांत 168 सायबर गुन्यांव नोंद जाल्यात. जातूंत कोट्यांनी रुपयांची चोरी जाल्या. पूण हुस्को करपा सारकी गजाल म्हळ्यार हातूंतल्या एक्काय केशीन चोरांक धरपाक सायबर गुन्यांव पुलिसांक यश येवंक ना. भोवतेक केशींचो तपास चालू आसा जाल्यार जायत्यो केशी पुराव्याच्या उणावाक लागून बंद केल्यात म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेंत एका लेखी प्रश्नाक जाप दितना सांगलें. फाटल्या 5.5 वर्सांत गोंयांत वट्ट 168 सायबर गुन्यांव नोंद जाल्यात. 2019 10 केशी, 2020 24, 2021 20 केशी जाल्यार 2022 51 केसी नोंद जाल्ल्यो. तातूंतल्या चडशा केशींचो तपास आजून चालू आसा जाल्यार फकत 13 केशींची ट्रायल चालू आसा. 2023 नोंद जाल्ल्या 32 केशींतल्यो 28 केशी आजून अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसात. 2 केशींचे ट्रायल चालू आसा जाल्यार 2 केशी पुराव्यांच्या उणावाक लागून बंद केल्यो. तशेंच ह्या वर्सा म्हळ्यार 2024 ते आतां मेरेन 31 सायबर गुन्यांव नोंद जाल्यात. हातूंत हायटेक चोरांनी 11.5 कोटी रुपया चोरल्यात. हुस्को करपा सारकी गजाल म्हळ्यार हातूंतल्या एकाय केशीत चोरांक धरपाक सायबर गुन्यांव पुलिसांक येस येवंक ना. हालींच्या तेंपार गोंयांत सायबर क्रायम्स खूब वाडल्या. दिसान दीस सायबर क्रायमाचे केसी येत आसा आनी अशे लोकांक लाखांनी रुपयांचे गंडो लोक घालतात खंयच्यान. फाटल्या 5.5 वर्सान 168 केसीस रिकॉर्ड जाल्या गोंयांत. पूण सगळ्यांत चड अजापाची गोश्ट म्हणल्यार हातूंतली एकय गोश्ट केसी भितर कन्विक्शन जाल्ली ना. आनी चडश्यो केसी आसा त्यो फक्त अंडर इन्व्हेस्टिगेशन आसा. कांय लोकांक अरेस्ट केल्लें आसा. पूण हें ओवरऑल जर पळयत आनी जर कन्विक्शन जर कोणाचें जायना हाजे खातीर सायबर क्रायम सेल आसा तांच्या कार्यक्षमते बद्दल दुबाव व्यक्त करपाक शकता. आनी एक प्रश्नचिन्ह तयार जाता की खरेंच आमचे सायबर सेल इक्विप्ड आसा काय ना अशे तरेचे केसी हँडल करपा खातीर. कारण हो जी सायबर क्रायम जी आसा ती हायटेक लोक करता आनी ते इतले फास्ट जाता आनी सगळे सायबर फिल्डान इंटरनेटाचेर जाता. सो ताजे खातीर जो पर्यंत आमची सायबर सेल हायटेक जावची ना आनी आमचे कडेन अशे तरेचे इक्विपमेंट आसची आनी जो पर्यंत पोलीस ऑफिसरूय बीन त्या लायकीचे आसची ना तो पर्यंत हे सायबर क्रायम्स जी कन्विक्शन आसा ते जावची ना. आनी ताजे खातीर आमी लेटस्ट जर आमी पळयत ह्या वर्सा केसीस खूब वाडल्या. ऑलमोस्ट 33 केसीस जाल्यो ऑलरेडी मे पर्यंत. आनीक तातूंत भितर 11.5 कोटी रुपया हे लोकांचे हातूंत भितर चोरयेक गेल्या. सो अशी जर इतली सिरियस गोश्ट आसा ही आनी हाजे खातीर सरकारान जाता तितले बेगीन हो सायबर सेल जाग्यार घालचो पडटलो आनी सायबर केसी हांच्यो इन्व्हेस्टिगेशन बरें प्रॉपर जावन जाता तितले कन्विक्शन करचें पडटलें जाल्यारच ह्यो सायबर क्रायम्स कमी जावपाक शकतात. हांव गोमंतक TV खातीर निरज नायक.
देड दिसांच्या बोवाळा उपरांत आमदार एल्टन डिकोस्टा आड सुरू आशिल्ले हक्कभंग प्रस्तावाचे गुफसांव निमणे सुटावे जाले. हे प्रकरण फुडें वाडयनासतना ते हांगाच सोंपयता अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगले. आमदार एल्टन डिकोस्टान सभापतीचो अपमान केल्ल्याचे सांगून वास्कोचो आमदार दाजी साळकारान हक्कभंगाचो प्रस्ताव हाडिल्लो. हाचेर उपरांत बरीच आरतीपरती चर्चा जाली आनी आयज निमाणे कडेन सभाघराचें काम चालू उरचें तेन्ना हो विशय सुटावो करचो म्हणून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आनी आमदार विजयान केल्ली मागणी विचारात घेवन मुख्यमंत्र्यान हे कुफसांव सुटावे केल्ल्याचे जाहीर केले. आमचे आमदार बाब एल्टन हॅज गिवन एन एक्सप्लेनेशन दॅट ही हॅज द हायेस्ट रिगार्ड्स फॉर यू आनी ही हॅज नॉट मेंट एनीथिंग टू विथ युअर चेअर आनी चेअर इज ऑलवेज टेकन एज तुका एक हायेस्ट रिगार्ड्स आनी तेणें सांगिलां. सो आय बिलीव दॅट in the interest of the business moving forward, in the interest of the people, we should move forward and you should also take a decision on it. कितें तरी उलयलें आनी स्पिकराक चेर ती एक म्हणल्यार ताजेर प्रिविलेज जाता, स्पिकराची इमेजीक वायट जाता अशें म्हणून दिसता खंयच्या मेंबराक. आनी जेन्ना तो मेंबर एक्सप्रेसीस रिग्रेट एंड ही ऑल्सो सेज दॅट इफ जर तुका हें हानी जाल्यार आपल्याक I have no problem to express regret. But at the same time, अशें एक प्रेसिडेंट जावचो न्ही म्हणून कितें एक मॉब जस्टीस भशेन की हाजे एक हावजान एक नवो प्रेसिडेंट येवचो न्ही. CMान ओजोळ रूल 309 सायट केलो. 309 कितें जाता की स्पिकर हॅज द रायट टू डिसायड ऑन एनीथींग एंड एवरीथींग इन्क्लुडींग चेंज द रुल्स. सो अशें जावचें न्ही की फाल्यां सगळे एक जाता आनी तूं सॉरी म्हूण मागीर एकदां एल्टनान मागलें जाल्यार सगळ्यांनी मागचें पडलें. ही एक प्रथा जावची न्ही म्हणून इन द इंट्रस्ट ऑफ दॅट आय थिंक स्पिकर सर तुमकां 309 तुमी डिसिजन घेवंक जाय. लोकांचे इश्यूज येवपाक जाय आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता आमी एक लार्जर हार्ट वी शूड विथ अ लार्ज हार्ट वी शूड फॉरगेट दीस इशू. विजयाचो स्टेटमेंट आनी बाप युरी हेणें कन्सिडर करून आमी हो विशय हांगा सोंपयता. बट एक गजाल लक्षांत दवरची की हाज्या फुडें कोणूय म्हणजे हांव आतांच म्हणना इन फ्युचर सुद्दां आमी सदांच कितें आमी रुलिंगान आसतले अशें म्हणना. सदांच हांगा आसतले थंय वयता थंय आसतले हांगा येता. बट ड्यू रिस्पेक्ट ह्या तुमच्या चेअराक जो आसा पळय न्ही हो सदांच रिस्पेक्ट हाज्याय फुडें येवपी मेंबरांनी दवरचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयभर आयिल्ल्या हुंवाराच्या घडणुकांचेर आमदार तशेंच मंत्र्यांनी उपराशिल्ले प्रश्न विचारांत घेवन उपाय येवजण काडपाचें आश्वासन महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान दिलें. पूण मुख्यमंत्री आनी आपत्ती वेवस्थापनाचो अध्यक्ष प्रमोद सावंतान हाचेर कसलेंच ठोस आश्वासन दिलें ना. उटंगराच्या पावसाक लागून गोंयभर जायते कडेन हुंवार आयले. हुंवाराक लागून लोकांच्या घरांनी उदक भरलें. कांय कडेन लोकांच्या घरांच्यो वण्टी कोसळून लुकसाणूय जालें. हे विशीं आमदार देविया राणे, जीत आरोलकार, प्रवीण आल्लेकार आनी चंद्रकांत चिटयेन विधानसभेत लक्षवेधी सुचोवणी मांडिल्ली. हाचेर सुमार 1.5 वर चर्चा जाली. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरातान हाचेर उपाय काडपाचें आश्वासन दिलें. दुसरे वटेन मातयेची भर घालून उदकाची वाट आडावन बांदकाम करप्यांचेर कारवाय करपाक लायता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण हुंवार नियंत्रणाचेर मुख्यमंत्र्यान कसलेंच ठोस आश्वासन दिवंक ना. आतांच तुम्ही पळयलें आसतलें 15 दीस पयलीं जेन्ना पावस पडलो तेन्ना आमचे बिचोली मतदारसंघात 3 कडेन उदक आयिल्लें आसा. आनी हे 3 कडेन म्हणजे एक साळान जे साळ आमचे परत परत बुडटा. दुसरें अनफॉर्च्युनेटली फर्स्ट टायम हांवें पळयलें खूब वर्सांनी नानोडा जंक्शनाचेर. आनी तिसरें बिचोले शांतादुर्गा सर्कला कडेन. बिचोले तशें उदक पयलीं खूब येतालें आमच्या मुख्यमंत्र्याकय खबर आसा. पूण हे 2007 पयलीं येतालें. 2007 थंय जे आमचे न्हंय आसा थंय बंद घातलो आनी ताका पंपिंग स्टेशन केलें आनी तेन्नाच्यान उदक येवपाचें खूब कमी जालें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान माझ्या एंटायर कॉन्स्टिट्युन्सीन अंडर केबलिंग केला. अंडर केबलिंग करून कॉन्ट्रॅक्टर काम करून गेलो. माती सगळी आहा ती गटरांनी घातली. आतां गटरांनी घातली जाल्यार माती काडपाची कोणी? PWDक सांगलें जाल्यार PWD म्हणटा हें आमचें काम न्हू, पंचायतीचें काम. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सी कोस्टल बेल्ट सगळे पोयो पुरून उडयल्यात. आयज व्हेरी इम्पॉर्टंट पोयो जे आहात ते न्हू माती घालून पुरून उडयल्यात आनी बिल्डर्स डेव्हलपर्स येयल्यात आनी आपणाक जाय जाय ते हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट्स चालू आहा. तेन्ना हेजे डेप्थ कमी जाल्ले आसा. म्हणजे जर तर ते सिल्टींग वाडलें जाल्यार ते कमी करूंक ना जाल्यार आमकां हो तडाखो हो असो बसत रावतलो. स्पिकर सर, जे डिजास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमची आसा तांकां हांव सांगपाक सोदतां की जे डिजास्टर जाल्ले आहा, जे एम्बांकमेंट वॉश जाल्ले आसा, जे रस्ते वॉश जाल्ले आहा त्या एम्बांकमेंटाक पळोवन तो जो अटेंड करून ती सायट अटेंड करून ऑनरेबल मिनिस्टरान
डायरेक्शन दिवपाक जाय की हे इमिजिएटली अटेंड करपाक जाय आनी हे जर डिसिल्टिंग जर करपाचें जर आमी स्टॉप केलें जाल्यार पुन्हा ही पूर स्थिती म्हणजे फ्लडेड एरिया ही परत येवंक शकता. हे आमी लक्षांत दवरून आमच्या सरकारान हे काम करचें. स्टील्स आर जाय आसले. वेस्टर्न बायपास ऑन स्टील्स वॉज रिक्वायर्ड. नाव सिन्स इट हॅज बीन टोल्ड बाय एन एक्सपर्ट तें गरज ना आनी तें कावंटर करपाक तुका गरज आहा हे कल्वर्ट जे वयताय तेका रिटेनिंग वॉल बांदून तोच फ्लो हें करपाक, रिवर्साल डिसिल्ड करपाक, रिवर्साल ड्रेजिंग करपाक जे जे जाग्यार जाय आनी रिवर्साल हो कुडको जो आहा ते खारेबांदा आहा तो आख्खो दोनी सायडीन रिटेनिंग वॉल बांदून तेज वॉटर फ्लो स्ट्रीमलायन करपाक. सो दिस वॉज द काउंटर मेजर टू अवॉइड फ्लडिंग. सो टुडेज फ्लडिंग इन बेनावलीम is a man-made creation Zalna because we have avoided doing this. And ISRO had said that both the districts are landslide prone. Sanglole 2 years ago, 3 years ago, there has been whether you've carried any scientific study on the carrying capacity of Goa. You are saying development and all these things is secondary, but the has NIO got in? Is there any study? We all know for a fact. I just don't want to make an accusation. There is landslide that has happened. Flooding has happened like never before. What is the reason? He said in his budget speech he would do a detailed study on the Goa's rivers. What is the reason why this is happening? It is because of concretization. This is nothing but plans of concretization. Concerns of honorable MLAs are noted, and accordingly I will instruct my department to take necessary measures on urgent basis. आमकां लोकांची सेफ्टी ही खूब म्हत्वाची आसा. अशा पद्दतीच्यो हे ज्यो आसा पळय न्ही प्रिकॉशन्स जी घेवपाक जाय ताच्या खातीर हांव परत एकदां अशें न्ही की आमी आत्तां प्लॅन करता. आमी इट इज अ कंटिन्युअसली म्हणजे प्लॅनिंग एक्झिक्युशन हे कंटिन्युअसली करीत आसता आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान तें काम करूनय घेता. बट त्याच बरोबर कंटिन्युअसली काही लोक जे आसा पळय न्ही हे ऑब्स्ट्रक्शनूय हाडीत आसतात. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. अर्धा कानोळी धारीचे हत्यार तोपून खून जाल्ल्या मयत आर्नाल्डो सुवारीस हाच्या खुनाचे धागे दोरे निमणे सापडले. कळंगूट पुलिसांनी ह्या प्रकरणात कर्नाटकांतल्या एकल्याक मंगळारात ताब्यात घेतलो. आयतारा दुबावितान खून करून घरांतली मयताचीच मोटार घेवन पळ काडिल्लो. गाडी व्हरून पळ काडपी दुबावीत एका CCTVन दिसतालो. त्या आदाराचेर ह्या प्रकरणाचो तपास लावपाचो यत्न कळंगूट पुलिसांनी केलो आनी निमणे 3 दिसां उपरांत पुलिसांनी दुबाविताक अटक केली. कदंबाच्यो बशी रस्त्यार अचकीत बंद पडटात हे गोंयकारां खातीर नवें न्हू, पूण कदंबाच्या पोरण्या बशींची आतां सामकीच वाट लागिल्ल्याचे नदरेक आयला. पळयात पुराय बातमी. कदंबाच्यो बशी रस्त्यार अचकीत बंद पडटात हे गोंयकारां खातीर नवें न्हू, पूण कदंबाच्या पोरण्या बशींची आतां सामकीच वाट लागिल्ल्याचे नदरेक आयला. केरी ते पणजी वाया पेडणे यो वच करपी कदंबा बस. हे बसीन पावसाचे उदक झिरपता, सिटां पिजल्यात आनी कळमूय आयल्या. कदंबाचे हे फोटो आनी व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियाचेर बरेच व्हायरल जातात. हे बसींतल्यान शाळेचे विद्यार्थी, कर्मचारी आनी हेर लोक प्रवास करतात. पावसाक लागून कांय लोक जाल्यार आपल्यो गाडयो घरा दवरून बशींनी प्रवास करतात. अशा वेळार असल्यो बशी मेळ्ळ्यो काय प्रवाशी तिडक उक्तायतात. पणजे स्मार्ट सिटी खातीर सरकारान कितल्योश्योच नव्यो बशी घेतल्यात, मात गांवगिऱ्या वाठारांत यो वच करपी कदंबाच्या पोरण्या बशींचेर लक्ष कोण दितलो असो प्रश्न ह्या बशींची अवतिकाय पळयल्या उपरांत पडटा. गोमंतक टीव्ही खातीर निवृत्ती शिरोडकर. सहकारी बँकांच्या घोटाळ्याची प्रकरणां बेगीन हाताळपाक लायता अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह सहकारी बँकेन शेकड्यांनी लोकांक तोपी घातिल्ल्याचो विशय आमदार विजयान विधानसभेत मांडिल्लो. ताका मुख्यमंत्र्यान जाप दिली. शेकड्यांनी लोक माशेल महिला कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी म्हणून तांकां तोपी पडिल्ली आहा. 18 कोटी रुपया तांकां तोपी पडल्या. ते ही चड करून मुखेलमंत्र्याचे मतदारसंघ आमोण्या
माशेलांतली सरावंडींग एरियांतले लोक तांणी केस फायल केल्ली 15 जुलय 2021 स्पीकर सर फोंड्या पुलीस स्टेशनार. ही मागीर इकॉनॉमीक ऑफेन्स सेलाचे कडेनूय गेली, पूण आज मेरेन कोणाकूच अरेस्ट करूंक ना, कांयच एक्शन जावंक ना, सगळे सुशेगाद आहा. आनी दुसऱ्योय अश्यो आहा, विजनरीज अर्बन कोऑपरेटीव क्रेडीट सोसायटी, हो आमचो बाब रेजिनाल्ड खूब वर्सां जालीं घेता, 3-4 वर्सां जालीं तांचेय पयशे तांकां मेळूंक ना. एलएक्यूच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे 18 क्रेडीट सोसायटींनी 20 कोटी रुपया आज मेरेन तोपी घाल्या फ्रॉम 2016. गोवा स्टेट कोऑपरेटीव मार्केटिंग एंड सप्लाय फेडरेशन हाका 1,90,00,000 रुपया एक एम्प्लॉईनूच खाले. थ्रिफ्ट कोऑपरेटीव सोसायटी फोंड्या म्हणटा थंय सोसायटीच्या मॅनेजमेंटानूच 1,20,00,000 रुपया खाले. हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागतां की ह्या फ्रॉडांचेर ताणें एक कॉन्क्रीट एश्युरन्स दिवचें आनी ताजे इकॉनॉमीक ऑफेन्सीस सेलाक मातशें फास्ट करचें, एस्पेशली इन द केस ऑफ दीस फ्रॉड्स, कित्याक सर्वसामान्य गोंयकाराक त्रास जाल्लो. स्पीकर सर, तेजी कंप्लेन रजिस्टर्ड करून घेतल्या, तांचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. 21 मरे जुलय 21, आतां जुलय 24 जाले, 3 वर्सां. स्पीकर सर, कॉपरेटिव्हचे आमचे कायदे अशेच आसा, तुकाय खबर आसा कॉपरेटिव्हच्या कायद्यानुसार, तितूनय आमी थोडीशी फाटले फावटी अमेंडमेंट केल्ली, पण हांव मॅटर फास्ट ट्रॅक करपाक लायता स्पीकर सर. मंगळारा फोंड्या म्हालांत 2 वेगवेगळ्यो पडझडीच्यो घडणुको घडल्यात. उटंगराच्या पावसाक लागून गांवठण वेलिंग हांगा मातयेच्या घराची वणत कोसळून व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें, जाल्यार नागेशी बांदोडे हांगा घराचेर झाड पडून व्हड लुकसाण जालें. फाटल्या कांय दिसां सावन पडपी घोग्यांनी पावसान धुमशाणां घातल्यात. मंगळारा फोंड्या 2 वेगवेगळ्यो पडझडीच्यो घडणुको घडल्यो. पयले घडणुकेत सेगीत पडपी पावसाक लागून गांवठण वेलिंग वाठारांतल्या कृष्णा नायक हांच्या मातयेच्या घराची वंट कोसळ्ळी. सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, पूण व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें. उरिल्ल्यो वण्टी कोसळपाच्या मार्गार आसात. दुसरी पडझडीची घडणूक नागेशी बांदोडा वाठारांत घडली. रवींद्र नागेशकार हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून व्हडलें लुकसाण जालें. आमी भितर न्हिदलेली फॅमिली भितर रुमांत अकस्मात भायर येना, पावस ना, सडन आंबो पडलो. भितर भरपूर डॅमेज जालें, वॉटर टँक बी सगळी फुटली, भितर फॉल सिलींग पत्रे बी सगळे डॅमेज जाले. कितल्यांक सुमार पडलो? सुमार जाले ते 4 सुमार. ओके. आनी तुमी सगळे फुडल्यान हाडले काय रुमांनी हाडलेली? आमी रुमान न्हिदलेली. ओके. हे समजो खानो रुमा भितर सरलो न्ही? डायरेक्ट पडलो. ओके ओके. आनी कितले लॉस जावंक शकता? लॉस 1-1.5 लाख. 1 लाख सुमार लॉस जावंक शकता. इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सीस बीन गेले आनी सिलींग बी सगळे गेले. सिलींग बीन गेला, पत्रे भरपूर डॅमेज जाले. गोमंतक टीव्ही खातीर गांवठण वेलिंग आणि नागेशी बांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकार. मडगांवच्या एसटीपीडीए होलसेल नुस्त्याच्या बाजारांतलो थर्माकोलचो कोयर पावसाच्या उदकान व्हांवून बाजारा लागसारच्या शेतांनी तशेंच साळ न्हंयेंत पावला. नुस्तेकार नुस्तें साठोवपा खातीर हो थर्माकोल वापरतात आनी उपरांत हो थर्माकोल रस्त्याच्या कुशीक उडयतात. ह्या नुस्त्याच्या बाजारांत जावपी कोयराच्या देखरेखी विशीं उच्च न्यायालयान स्पश्ट सुचोवण्यो दिवन लेगीत एसटीपीडीए हो आदेश पाळपाक अपयशी थारला. ताका लागून हाका जापसालदार आशिल्ल्या आड खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आम्ही सध्या आता होलसेल फिश मार्केटाच्या सायडीक आणि हांगा आमी कंटिन्युअस एक प्रॉब्लम आमचो एक इश्यू आसा तो दाखयताले तो तुमचे मुखार हाडटाले तो म्हणजे होलसेल फिश मार्केटाक जावपी कचरो. आनी हाजे पयलीं हांगचे काही लोकल हे हायकोर्टाक गेले आनी हायकोर्टान हाची दखल घेवन मडगांव म्युनिसिपालिटीन एसटीपीडीएक काही सुचोवण्यो केल्यो आनी ह्यो सुचोवण्यो मडगांव म्युनिसिपालिटी आनी एसटीपीडीएक तांच्यो मानून घेवच्यो पडल्यो. तरी आसतना हांगा जो प्रॉब्लम आसा तो म्हणजे हो थर्माकोलाचो प्रॉब्लम तितून सुचलो. नुस्तेकार होलसेल जे आसात ते थर्माकोलाक भितर घालून बॉक्सांनी घालून नुस्तें घेवन येतात आनी मागीर ती थर्माकोल आसा ते थंयच डिस्पोज करतात, रस्त्याच्या सायडीकच उडयतात. तो डिस्पोज जायना मेन म्हणजे. आनी हाजो मडगांव म्युनिसिपालिटीक हे डिस्पोज करपाचो काम आशिल्लें. आनी आतां जर पळयलें जेन्ना हांगा पुराचें उदक भरलें पावसाचें ह्या सायडीच्या शेतांनी तेन्ना प्रत्येक शेतांक भितर म्हणजे जाग्याचेर हो थर्माकोल व्हांवतना दिसलो. हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की जे ऑथॉरिटीक हें काम दिल्लें आसा जो डिस्पोज करपाचें तें काम सारकें जायना हें हाजे वयल्यान सिद्ध जाता. ना जाल्यार हो थर्माकोल शेताक व्हांवलो कसो. त्याच बरोबर हांगा दोनूय सायडीक जर रस्त्याचे पळयले जो रस्तो होलसेल फिश मार्केटा कडल्यान मडगांव वचपाक वता त्या दोनूय सायडीच्यान
थर्माकोल मोठ्या प्रमाणात उडयल्लो आसा. आतां ह्या शेतांनी प्रत्येक कडेन खंयच्याय जर शेतांक उदक भरिल्लें थंय थर्माकोल फ्लोट जाल्लो दिसता. जे ऑथॉरिटीज आसात जावं म्युनिसिपालिटी यांची पिढी आणि हे थर्माकोल भायर उडोवची आनी कोण जर थर्माकोल हाडून हांगा हें करता ताका फायन दिवची. गोमंतक टीव्ही खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव वेलकम करता. गोमंतक टुडे हांगा सोंपता. हांव सजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.